स्टार्ट करूं सिस्टर? स्टार्ट कर प्लीज. और सिस्टर प्लीज जीसस. सोर्गींच्या बाप्पा मोगाळ जेजू पवित्र आत्म्या तुका दिनवासता आर्गां दिता. तूं आमकां भासयता जंय दोग वो एक जाण मोच्या नांवान एकठांय येतात तेन्ना तूं आमचे मोदेगत हाजीर आसता. तोनया आमी तुका आमचे मोदेगत येवकार दिता आनी बाप्पा तुका आर्गां दिता आनी दिनवास दिता. दोर एका हाजीर आसलोल्या भावा भयणाच्या जिविताच्या देण्या पासून हांव तुज्या लागीं मागता दोनया आमचे कान उक्ते कोर तुजो ताळो आयकूंक ह्या वेळार. आमचे मन उक्ते कोर दोनया तुजे सासणीक जाणवाय आपणावप आनी आमी आमचे काळीज उक्ते कोत्ता तुजो ताव नाशिल्लो मोग अणभवूंक. बापा तुवें जोण एकल्याक साबार देण्यांनी भरल्यान तशेंच भाव विन्संटाक तुवें नेमला तुज्या उतराची बारीकसाणेन आमकां समजुनी दिवपाक. पवित्र आत्म्या भावाच्या तोंडांतल्यान तूंच आतां उलयतलो म्हूण आमी सोत मानता. बापा तुवें भावाक कृपेन भरला तुजें काम करूंक ताची फामील आशिर्वादीत केल्या. आमकां ह्या वेळार तुजी शिकवण सोपी केल्या म्हूण तुका काळजान टावन दिनवासता. आमेन. आमेन. Amen. Amen. We bone kuru. कोणा टेस्टमनी हा दिवपा दे आर्ग दिवपा प्रेज गॉड. जेसू कारगा कोणाक गोवे की हात दिवपाक जेजू कारगां. Praise God. प्रेज गॉड ब्रदर. हांव एक टेस्टमनी वय दी. मुगे जायगे चोडागे भुरगें जावपा आहलें आनी मागीर हांवें तेका फोन केलो तेका 3rd डिसेंबर आनी हांवें खबर घेतली मागीर तेगेली. मागीर ते म्हणपा लागोले ना गो तेका दोतोरान सांगिल्लें म्हणपा लागोलें की सांगिल्लें डॉक्टरागेर गेलो आनी तेका बेगीनू करूं पडटो म्हूण सांगिलां म्हणपा लागोलें. ऑपरेशन तुका 5 तारखेर पयलीं म्हणपा लागोलें फाल्यां डॉक्टरागेर वचपा जाय म्हणपा लागोलें तेका 7 कितें इंजेक्शन करूं आपयलें म्हणपा लागो सकाळीं. मागीर हांवें सांगिल्लें भिनाक म्हूण सांगिल्लें देव बरो कोतो म्हूण सांगिल्लें तेका आनी भिवपा गरज ना म्हूण सांगिल्लें. आनी मागीर सिस्टर फातिमा हांवें फोन केलो आनी आमी सिस्टर अशें आहा म्हूण. मागीर तेणें म्हाका 2 प्रेयर धाडली हांवें काडून ती तेका धाडली. मागीर तें म्हणपा लागलो थँक्यू म्हूण म्हाका तो मॅसेज घाली तेणें. मागीर 4th हांवें परत तेका हें केलें म्हाका मुगे मोतीन एक बरें मागणें म्हणलें हें केलें हांवें आनी तेका सांगलें चोय हांव तुका हें मागणें धाडटां तूं तुगे चेवडाचें हात दवर आनी म्हणून सांगिल्लें आनी भिनाक म्हूण सांगिल्लें काय देव सगळें बरें कोतो म्हूण सांगिल्लें. मागीर हांवें तेका न्हू हें मागणें धाडलें. आतां ब्रदर हांव एक मागणें धाडलें तेका अशें. मोगाला बाप्पा मोगाला जेजू मोगाला पवित्र आत्म्या हांव तुका वाकांता दिनवासता आनी आर्गां दिता. तुज्या म्हजे तुवें पासत आनी ताच्या दुसऱ्यान आसलोल्या भुरग्या पासत. जेरमियाक हांवें चोर एक 5 वळीन तूं म्हणटाय. दुसऱ्यान तुका आगाच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्माच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. खंय उतराचेर पात घेवन हांव जाणा बाप्पा तुवें म्हजी दुसऱ्यान तुवेच्या दुसऱ्यान आसलोल्या भुरग्याची म्हाका संस्कारलो. तूं ताका कांय वायट जावंक दिवचो ना.
So body face, promise, and polite in corner of the first attorney. I'm punya usual jet kegiatan mereka. Lalu biasa itu macam apa sih? Macam nasa sebelum mau kakak. Ya slogan tuwe muci tuwe bingkui ada. Ya tujuan. Ya kemudian aslinya bergantung sama turun. Kakak foto na kami baca anggota orang pastirai karakterai sama tuwe dosa baca rupa. Ya kasar kakak penghargaan. Thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. जेजू कारगम. हॅलो आणि ब्रदर मागीर तेका न्हू हॉस्पिटलान वयर म्हाका म्हणपा लागलो तेणी रातीको फोन केलो हाल म्हणपा लागलो तेका 7 पावपाचें आनी म्हणपा लागलो थँक्यू म्हणपा लागोलें आपणाको जायना गो म्हणपा लागोलें तूं मुडी गो तें म्हणपा लागोलें आपणागे चेवड्याचें हांवें म्हणलें बरें हांव मुट म्हणून सांगिल्लें आनी हांवें म्हणलें आनी तेका सांगलें सकाळीं वयता आसतना बी तूं तें पयलें रिपीट कर म्हणून सांगलें चेवडा सांगलें तूं तुजें घे आनी तूं कर तुगे मामी कोना जाल्यार अशें म्हणलें माग म्हणून सांगिल्लें आनी भिनाक म्हणून सांगिल्लें देव तुजे बारगो आहा म्हणून सांगिल्लें आनी सकाळीं आनी हांव देखून रातीको कितें खाता पिता दोन म्हूण म्हणून सांगिल्लें जेजू हांव तुगे रगत पिता आनी तुजे मात सातान तूं म्हजे भितरचें येता आनी हांव तुजे भितरचें येता आनी भिनाक म्हणून सांगिल्लें तूं बोर भाशेन वयता तेशें कोन्न बोर भाशेन घराको भुरग्यागेर येतो म्हणून सांगिल्लें हांसतें तोंडान येतो म्हणून सांगिल्लें मागीर न्हू तें गेलें आनी मागीर हॉस्पिटलान दुसऱ्या दीस गेलो तशें 9:30 म्हाका तेगे मामीन फोन केलो म्हगे जायन तें म्हणपा लागोलें बाय जालें म्हणपा लागलें आनी कांय प्रॉब्लेम जालें ना सारकी बरें जालें म्हणपा लागोलें कांय प्रॉब्लेम आपूण भिलो म्हणपा लागलें हांवें कित्याक भिवपा जाय हांवें तुका मागणें धाडलो हांवें म्हणलें मातशें पूण भिलो ना म्हणून सांगिल्लें हांव जाणा म्हणून सांगिल्लें आमगे देव सगळें बरे भाशेन कोतो आनी बरे भाशेन जातो म्हणून सगळें प्रेज जीजस. जेजू कारगम, जेजू कारगम. Praise Jesus. जेजू कारगम. गालेस्करांक 3:20 वोट 13. आमचे भाशेन कितें म्हणटा आमचे भाशेन इंग्लिशीन म्हणटा Christ has redeemed us from the curse of the law. Having become curse. जेजून आमकां या कायद्याच्या शिरापांतली आमकां निवारल्या म्हणजे कितें जेन्ना इवेन ते पातक केले आदवान पातक केले देवान तांचे शिराप घातलें की आतां एक बायल जेन्ना जोन दितली ती आतां खूब त्रासान आसतली खूब दूख आसतली तिका पूण जेजू येना फुडें ताणें आमकां त्या कायद्यांतली आमकां निवारली म्हणजे जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आनी गालेस्करांक कितें बरयलां 3:20 वोट 13 गॅलेशियन 3:13 म्हणटा की जेजून आतां आमकां त्या कायद्यांतली आमकां निवारल्यान म्हणटच जेन्ना बावर दवरता की जेजून कितें केलें म्हणजे पासत तेन्ना आतां जेन्ना एक माय जोन दिता एक बायल जोन दिता तिका आतां कसलेच त्रास जायना. वाचूया जेजू क्रिस्ता उदेशी अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलोलो आत्मो भावार्था वरवीं आमकां मेळचे पासत लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसात त्या प्रमाणे आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन जेजू क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. जेजू कारगम म्हणटच क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली म्हणटच समृद्धीन कितें बरयल्लें की जी बायल आतां गरबेस आहा ती जोन दिवपाचो तिका खूब मॉर्निंग सिकनेस जाता हे त्रास जाता ते त्रास जाता
पूण जेन्ना घालेसकरांक 3रा वोटेरा आमी मागणी कोत्ता की जेजून म्हाका ह्या समर्थीच्या शिरापांतली म्हाका सुटका दिली आणि हांव पोत्तून आर्गां दिवन म्हणटा जी आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका समर्थीच्या शिरापांतली निवारली आतां कसलेच त्रास जायना आतां आमकां ते सगळेपणी आमकां जोडून दिवंक जाता आनी कितले हांवें टेस्टिमनी आयकल्या ह्या स्क्रिप्चरा वयर म्हणून हे हो स्क्रिप्चर तुजे चलयेक दी आनी पळय काय बरे भाशेन ते सगळें बरें जाता जेजू आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी आमेन आमेन जेजू Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आणि कोण हा? Thank you, Jesus. आणि कोण हा? आणि कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय? म्हाका दिसता ह्या दिसांनी नातालांचो भेट पावला जाता. आयज कितली तारीख? 7 तारीख. होय की ना? होय ब्रदर. 7 तारीख म्हणजे आनी 15 दीस 15-16 दीस उरल्या. म्हाका दिसता सगलो लोक आतां नेवऱ्यो करपाक आतां काम करता. खूब आवडटा. कितें दिसता तुमकां? मारिया कितें म्हणटा? जेजू कारगां. जेजू कारगां. आणि कोण हा टेस्टिमनी दिवपाक? प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. ब्रदर रिकॅप करूया. Recap करूया चल नो प्रॉब्लेम. ओके. सिस्टर वेलेन्सी. सिस्टर स्टार्ट कर सिस्टर. आर्गा जेजू महिमा जेजू गेल्ल्या सुमानाचो आमचो विशय आसलो जेजूच्या येण्याची तयारी सदांकाळ. भाव विन्सेंटान ह्या देवाच्या उतराचेर बारीकसाणेन नियाळ केलो. ताचे पयलीं सुरवातेक भावान सांगलें, देवाचें उतर जावन आसा एक कंप्लीट होलसम मील आनी सुमार एक फावटी तरी आमी देवाच्या उतराचें इव्हॅल्युएशन करूंक जाय तेन्ना की आमी भावार्थान घोट जाता आनी मागीर आमच्यान दुसऱ्यांकूय शिकोवंक जाता आनी गोवायकी दिवन आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी विस्वाशी रावंक जाय. भाव विन्सेंटान मातेवाचें शुभ वर्तमान 3रो आवेसवर 1 ते 12 वडी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो. तें अशें म्हणटा, त्या दिसांनी हांव बाप्तिस्ट दिश्टी पडलो आनी जुदेयाच्या अरण्यात असो उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. अरण्यात एक ताळो असो आड्डता, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. ह्या उतरांनी इसायास प्रवाद्यान सांगून दिल्लो तो होच. हो जुवांव उंटाचे लोवेचे आंगावले न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवट मोव घालून जियेतालो. तेन्ना जेरुसालेमाचो आनी आख्ख्या जुडेयाचो आनी जॉर्दाना भोंवतणचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जॉर्दानांत ताचे कोडले स्नान घेतालो. जायते फारिजेव आनी सादुकी स्नान घेवंक येतात तें पळोवन ताणें तांकां म्हणलें, फुरशांची जात तुमी. येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण ताणें तुमकां शिटकायल्यात. पूण तुमचें मन खरेंच बदल्लां जाल्यार ताची पुर्ती फळां दाखयात. आनी अब्राहम आमचो बापूय अशें तुमी तुमकांच म्हणूं नाका. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांची अब्राहमाक ससोत उत्पन्न करून देवाक तांक आसा. आतां लेगून झाडाच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा, म्हूण तो जें झाड बरें फळ दिना
ते देव खातलो आनी उज्यांत उडयतलो. हांव जिवीत बदलपा खातीर तुमकां उदकान स्नान दिता. खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजेवून बळवून आनी ताच्यो वाणो हातान धरूंक म्हाका फावना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यांत तुमकां स्नान दितलो. ताची मडकूल ताच्या हातांत आसा आनी तो आपले कोळ नितळ करतलो. आपलो गोंव कोड्यान भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. भावान सांगलें, आमची तयारी न्हय फकत डिसेंबराच्या म्हयन्यांत, पूण आदी फुडेंच आसूंक जाय. जे भाशेन आमी नातालांची तयारी करता, जावं घराक पेंट मारून नेवऱ्यो केक आदी करून, तेच भाशेन जुआंव बातिस्त तयारी करतालो. जेन्ना जेजू आपले प्रवचन दिवपाचो आसलो तेन्ना जुआंव बातिस्त तयारी करतालो लोकांच्या मनाची नवसळणी करपाक. जेन्ना जेजूचो जल्म जालो तेन्ना फकत मारिया, जुजे आनी गवळी आसले. जेन्ना जेजू राजा जल्मलो तेन्ना कसलीच तयारी नासली, जावं नवे कपडे शिंवपाचे, नेवऱ्यो करपाचे, बरी भास तयार करपाची. राजाचो राजा जावनय कसलीच तयारी नासली. जेजू गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो. जेजू जसो जसो वाडत गेलो ताची पिराय 30 वर्सां वाडली, तरी पूण ताच्या जल्माचे संभ्रमणेची कसलीच पवित्र पुस्तकांत खबर ना. जेजू येयलो, खुर्सार मेलो, पुनर्जीवन जालो. आतांच्यान की आमी क्रिसमसाचो दीस सुरू केलो. आमी सगळ्या वस्तूंचेर चोत्राय केली, दोरज्याचेर, नेवऱ्यो करपाचेर आदी. पूण आमी जेजूचेर चोत्राय करूंक ना. आमी तयारी केली ती फकत भायली. जर आमी पवित्र आत्म्याच्या शिकवणेची भुरगीं तर देवाच्या उतराची भुरगीं, तर आमची तयारी संवसाराच्या लोकांच्या भाशेन जावची ना. भाव विन्संटान सांगलें, जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्ना ताचो डॅडी ताका क्रिसमसाक नवे कपडे आनी नवे मोचे घेवन दितालो. बर्थडे जेजूचो, पूण नवे कपडे, नवे मोचे ताका मेळटाले. आतांच्या तेंपार सांता क्लॉज ना जाल्यार क्रिसमस जायना, क्रीब ना जाल्यार नातालां जायना. आमची सगळी चोत्राय कॉम्पिटिशनाचेर आसता, न्हय जेजूचेर. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचे शिकवणेन वाडटां, देवाच्या उतराच्या जाणवायेन वाडटां, तेन्ना नातालांची परब जावन आसा सदांकाळ. नाताल जावन आसा जेजू स्वर्ग सोडून म्हजे पासत तुजे पासत संवसारांत येता. जेजू स्वर्ग सोडटा, मनीस जाता आनी एका गोट्यान जल्म घेता. हें जावन आसा नाताल. जेजू देवाचें उतर प्रवचन करूंक आमचे सोडवणे पासत बरी खबर दिवन आमचो संबंद देवा कडेन घट करूंक संवसारांत येता. जेजूचें घर स्वर्गार. ज्या दिसा हांवें आनी तुवें जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानलो, जेजू आमच्या बरोबर आसा. आमी घरां नात, संवसारांत आसात. आमचें घर स्वर्गार. भाव विन्संटान हेंवूय सांगलें, जायतो लोक आमचो क्रिस्तांव लोक जेजूक वळखना. क्रिसमस आसा ताचे बदलेक एक्समस बरयतात, जेजू नासतना सेलिब्रेशन. जंय क्रिस्ट आसा थंय एक्समस घालतात. एक्समस डान्स, एक्समस ट्री आदी. आमची तयारी कशी आसची? जसो जुआंव बातिस्त अरण्यांत प्रवचन करतालो
आनी लोक कोरोण्यांत वेतालो ताचे आयकूंक आनी तयारी करतालो. देवान जुआंव बातिस्ताक अरण्यांत धाडलोलो. जुआंव बातिस्त तांच्या मनाची तयारी करतालो. जो येवचो आसा तो जेजू तांच्या काळजाची तयारी करपाचो आसलो. आतां आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा, तर आमी ताचो मोग जागला. तर आमचें काम जावन आसा ताचें उतर परगटपाचें, दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर दिवपाक, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांत हाडपाक, तांचें काळीज जेजू सारकें करपाक, पवित्र आत्मो तांकां मेळपाक. ज्या दिसा जुआंव बातिस्तान काम केल्लें तयारी करपाची इस्रायल परजेक जेजूक घेवपाची, ताणें तांच्या मनाची नवसळणी केली. पूण काळजाची नवसळणी करूंक जेजूच्यान जाता. आमी आमची तयारी कशी करता? आमच्या काळजाची नवसळणी जाल्या आनी पवित्र आत्मो आमचे कडेन आसा, तर आमी आतां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आमची तयारी जावंक जाय. आनी ही तयारी सदांकाळ. जांकां जेजूची वळख ना तांकां दिवंक, देवाचें उतर परगटूंक ही आमची तयारी जावंक जाय. आमचें काम केन्नाच बंद जायना. आतां आमची तयारी जाल्या, आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा, तर आमी आमच्या भाव भयणाची तयारी करूंक गरज. जेन्ना आमी जेजूच्या उतरान रिगून आसां, तर आमची तयारी जाली. जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां सांगता वच आनी जाल्यार आमी वचूंक जाय. तोंड उक्तें कर म्हणटा तेन्ना तोंड उक्तें करूंक जाय. गवायकी दी म्हणटा तेन्ना आमी गवायकी दिवंक जाय. जेन्ना आदार दी म्हणटा तेन्ना आदार दिवंक जाय. जेन्ना आमी हें सगळें करता तेन्ना आमी जेजूक आमंत्रण दिवपाक तयार जाता. पवित्र आत्मो आमची तयारी करता. फकत पवित्र आत्म्याच्यान आमची तयारी करूंक जाता. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची तिवूय बी सदांकाळ. जेजू केन्नाय येवंक शकता, तर सगळीं आमी तयार आसूंक जाय. आमी आमकांच प्रश्न करूंक जाय, आसा म्हूण आमी तयार? पवित्र आत्मो सगळ्यांची तयारी करतलो आनी आमी सदांच आमच्या जिवितांत नातालां समोरपतल्या आनी आमी सदांच दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया आनी भायर सरुया. हें सांगून भावान सोंपयलें. आर्गां जेजू, दिनवास तुका जेजू. जेजू कारगा, जेजू कारगा. जेजू कारगा. देव बरें करूं वेलेन्सी. एकदम बऱ्यो रिकॅप केलोय तुवें. आनी जेन्ना हांव आयकतालो अशें दिसतालें की तूं खरेंच प्रवासन करता. एकदम सारको बरो रिकॅप केलो. कोणें येवंक नाय जाल्यार कालचे फावटी ताका हें उतर आयकून बरी भाशेन सोजमणी मेळ्ळी. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू करता. ब्युटिफुल, 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 Thank you, Jesus. ब्युटिफुल. म्हणटच कॉमेंट्स करच्या आदी आयची शिकोवण कोणाक गोवायकी दिवंक जाय, कोणाक अजुनूय हा कोण गोवायकी दिवपाक, कोणाच्या मनान हा कितें घडलां, कितें बरें घडलां आमच्या जिवितान, कितें तरी घडटा आमच्या जिवितान, वय की ना? होय ब्रदर, प्रेज गॉड. आमची तयारी केन्ना आसूंक जाय? आमी तयारी करूंक जाय ओ आमी तयार आसूंक जाय? तयार आसपा जाय ब्रदर. तयार आसूंक जाय. कित्याक आमी पळयता की जेजू जेन्ना ती वोपार घालता, लुकाचो 18वा विसवोर, लुकाचो 18वा विसवोर वड 1 ते म्हाका दिसता 8 वा 10 पर्यंत, 8वी वडीन जेजू म्हणटा जेन्ना तो पोत्तून येतलो तो भावार्थ पडयतलो काय? कोणा कडेन भावार्थ आसतलो काय? जेन्ना तो पोत्तून येतलो, तो आतां पयले पाट येयलो. 8वी वड वाचूया. होय, हांव तुमकां सांगता, तो तांकां बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना
ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय? तरी पण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना आता भाव भयणीनो जेजू हे केन्ना सांगता तो ह्या संवसारान आसलो होय तो शिकवण दितालो तोही वोपार लोकांक घालतालो एका एका जो जाल्लो तो बरे भाशेन बरो नितीदार नासलो तो आणि ही जी विधवा बायल आसली ती पोत्तून पोत्तून ताजे कडेन येताली आणि जेजू म्हणटा जेन्ना आपलो लोक जो लोक ताजो हा भावार्थान मागणे करता देव तांच्या भावार्थाचे मागणे सदांच आयकता पूण तो म्हणटा जेन्ना तो पोत्तून येतलो ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो काय ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो काय म्हणटच भाव भयणीनो समजा आयज आता आमी उलयता समजा आता ह्या वेळार जेजू येयलो येवंक शकता होय येवंक शकता होय की ना म्हणटच समजा जेजू ह्या वेळार येयलो पोत्तून ह्या वेळार पोत्तून येयलो आमचे भितर तो भावार्थ पडयतलो काय आमी खरेंच तयार आहा काय म्हणटच आमी जेन्ना चिंता की आमी तयारी करूंक जाय आमी सदांच चिंता नातालांची परब येयली पास्कांची परब येयली आता आमी कितें करता आमी तयारी करता आता खूब जाग्या कडेन कितें आसता रितीर आसता लोक देवाचें उतर शिकयता हांगा रितीर थिंचो रितीर ही रितीर कित्याक आमची तयारी करपाक आमी कुंभसाराक वचोन आमी बरे भाशेन आमी नितळ जावपाक देवाचें उतर आयकोपाक आनी आतां आमची तयारी करपाक कित्याक नातालांचे परबेक तेजे उपरांत आमी म्हणटले नातालांची परबी न्हू आमी जेजूच्या पोत्तून येण्याची तयारी करपाक पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो इतलो वेळ आमी कितें करता इतलो वेळ आमी देवाचें उतर आयकलां इतली आमी मिसां आयकल्या इगोर्जेक गेल्या आयतारा थोडो लोक सदां येता देवाचें उतर आयकता तर अजून पासून आमची तयारी जावंक ना आमची तयारी जावंक जाय खंयचो तयारी जावंक जाय आमी कितें तयार आसा आमी आत्म्यान तयार आमच्या आत्म्यान आमी तयार ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमीत देव आनी सर्वंडार मानला त्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जाला होय की ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाला तेन्ना जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जालो तेन्ना देवान आमकां कितें दिलें पवित्र आत्मो दिलो म्हणटच पवित्र आत्म्याच्या आदारान आता आमचो आत्मो नवो जालो आनी पवित्र आत्मो जेन्ना आमचे भितर येयलो आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालें तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता आमच्या मनाची नडसडणी करपाक म्हणटच जितली आमी देवाचें उतर आयकता जितले आमी पवित्र आत्मो सांगता तें करता आमच्या मनाची नडसडणी करता आनी आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता एक भावार्थी जिवीत जियेता म्हणटच फकत जो कोण जेजूक सोमी देव मानला एक नवी रोचना जाल्यान दुसरी चीट सान पावलोची कोरिंथकारांक 5:17 ते कितें म्हणटा जो कोण जेजूक सोमी देव मानला तो एक नवी रोचना जाल्यान पोन्ने गेले नोये येयले म्हणटच ते नोये किचोर येयले नोये आमच्या आत्म्यान येयले आमच्या आत्म्यान येयले होय की ना फातिमा कम कर नाका फकत रिड्यूस कर कित्याक जाणाय पोत्तून तुका स्क्रिप्चरा कडेन वचचें तू कोरिंथीन दर्शेले तुका चेंज करपाक इजी जातलें तें इजी कितको ते ब्रदर ना हे जे स्क्रिप्चर आनी तू फकत रिड्यूस कर आनी तुज्या कॉम्प्युटरचेर जेन्ना शेअर करूंक जाय तेन्ना डायरेक्टली हांगा चेंज करूंक जाता तुज्या हांगा ओके येस जेजू कारगा म्हणटच
देवाचे उतर कितें म्हणटा 17वी ओळ कितें म्हणटा म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना पोरणे तें गेले आता सगळेंच नवें जेजू कारगा म्हणटच आतां सगळेंच नवें जाल्यार फकत जे नवें जालां त्याच नव्या जाग्यार त्यो आमचे बरोबर संबंध दवरता आयकतात भाव भयणीनो तुमी Right, brother. त्या जाग्यार आमी खंयचो नवी जाल्या आमी आमच्या आत्म्यान नवी Yeah. जाल्या आनी आमच्या आत्म्यान नवी जाल्या जाल्यार देवाक फकत देवान आमचो संबंध आमचे बरोबर खिचोच धरूंक जाता आमच्या आत्म्यान कित्याक आमी नवी जाल्या आमच्या आत्म्यान होय की ना होय ब्रदर Right, brother. आमचो आत्मो जेजू सारको जाला जाल्यार आता कितें जाता आता पवित्र आत्म्याच्या आदारान जो पवित्र आत्मो आमकां मेळटा पवित्र आत्मो आमकां आदार करता जे आमच्या आत्म्यान नवें जालां सगळेंच नवें जालां ते आमच्या मनाचें नवें करपाक आमच्या मनाची नोरसवणी करपाक आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां ही नवी नवो जोर नवी रचना जावपाक आनी नवी रचना जातकूच कितें जाता ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जाला त्यो आमकां भावार्थ दिता कोणाचो भावार्थ दिता जेजूचो भावार्थ दिता म्हणटच ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्यार जेजूचो भावार्थ आनी आमचो भावार्थ एक जाला खंयसर मनान आमच्या आत्म्यान आमच्या Amen. आत्म्यान पण अजून तो आमच्या मनान जावना तो दिसती पडना पण पवित्र आत्म्याच्या आदारान कित्याक आमी पवित्र आत्मा आपणायला पवित्र आत्म्याचो बातीस घेतला त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आता जो भावार्थ आमचे भितर आसा तो भावार्थ्या वरवीं आमच्या मनाची नोरसवणी करूंक जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आता आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक जाता तोखतात कसली फळां दिवंक जाता Praise God, amen. भाव भयणीनो होय ब्रदर पळय देवाचे उतर आमकां सांगता लुकाचो 18:20 की जेजू म्हणटा मनशाचो पूत स्वर्गात पोत्तून येतकूच ताका भावार्थ दिसती पडटलो काय समजा आयज राती गेलो जाल्यार ताका भावार्थ दिसती पडटलो आनी ना. फकत ज्या मनशा भावार्थ आसा ती स्वर्गात वयतली म्हणटच आमकां भावार्थ खंयसर आसूंक जाय आमच्या आत्म्यान आनी जो आत्म्यान आसा तो आमी वापरिना जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी वापरिना जाल्यार आमच्या मनाची नोरसवणी करिना जाल्यार सगळो पावर भितर आसूनय आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतले एक शेणलेलें जिवीत जियेतले We will not live a victorious life. We will live a defeated life. भिकाऱ्याचें जिवीत जियेतले म्हणटच भाव भयणीनो जेजू म्हणटा जेन्ना तो पोत्तून येतलो तो विचारता भावार्थ दिसती पडटलो काय भावार्थ खंयचो दिसती पडटलो भावार्थ आमच्या आत्म्यान ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जाल्यार आमचे तारण जालें खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला जाल्यार आनी ह्या संवसारान आमकां जिवंक जाय जाल्यार खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या आदारान एके भाशेन ज्या भाशेन आमी आमच्या पांयत एक कोसो घालता आनी तें उदक काडटा तेच भाशेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी एक कोसो घालता आमच्या आत्म्यान आनी ते आमी सगळें जे भितर आसा तें काडटा आमच्या मनाची नोरसवणी करता आनी एक जैतिवंत जिवीत जियेता आमेन म्हणटच आमकां खरेपणी भावार्थ आसूंक जाय जाल्यार जेजू सारको तो भावार्थ आसा आमच्या आत्म्यान आनी देखून भाव भयणीनो खूब पाटी हे क्रिस्ती जिवीत आमकां जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार लोकांक ते एकदम आगोट लागता कित्याक आगोट लागता कित्याक आजून पासून तांकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना ती फकत धर्म करतात
म्हणून अरे इगोर्जेक वेलो इतले मागणे केले, इतले तेल्स केले, इतले नोवेना केली, इतले देवस्पण केले, कित्याक म्हजी परिस्थिती बदलना, कित्याक म्हजी परिस्थिती तशीच आ. ती परिस्थिती तशीच आ कित्याक अजून पासून ती एक नवी रचना जावना. तांकां उतराची सोजमणी मेळोंक ना. जेजून खुर्सार कितें केलें तें अजून सोजमणी मेळोंक ना. तांचो आत्मो जेजू सारको जावंक ना आनी जेजू सारको जावंक ना म्हणून आतां जेजूचो वावर तांचे भितर ना. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय, जी आमी एक नवी रचना जाल्या ती आमी वचोंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान, तांकां देवाच्या उतराची शिकवण दिवंक जाय, तांकां सजमणी दिवंक जाय आनी तांकां एक नवी रचना आमच्या परगोटणे वरवीं तांकां एक नवी रचना करूंक जाय. आतां ती ताचो भावार जेजू सारको जाता, आतां ती आतां देवस्पण करिनात, धर्म करिनात, पूण आतां भावार्थान चलतात पवित्र आत्म्याच्या आदारान. Praise God. पळय भाव भयणीनो, आमकां जबाबदारी कितली आहा ती. आमी समजता की आमी आतां आमचे तारण जाले, आमी एक नवी रचना जाली, आतां एक भावार्थीचें जिवीत जियेता. तूं भावार्थीचें जिवीत जियेताय जाल्यार तुका आनी म्हाका एक जबाबदारी आहा, वचोन देवाचें उदक परगट करपाचें काम, दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवपाक. भाव भयणीनो, कितलो लोक आयज धर्मान बुडला. कितलो लोक, so many people are steeped in tradition. हे करूंक जाय, तें करूंक जाय, नातालांचें येवंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. भाव भयणीनो, आमकां जाय फकत सजमणी, कितें घडलें खुर्सार तें. जेजून आपलें आमोलीक रगत व्हारून आमकां एक नवी रचना केली आमच्या आत्म्यान, आनी आमच्या आत्म्यान नवी रचना केली म्हणून आतां ताणें एके भाशेन एक ग्लास मेळे आसत जाल्यार आमच्यान तातूंत उदक घालूंक जायना. नितळ करीत जाल्यार त्यातून आमच्यान उदक भरून आमच्यान पिवंक जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना ते कप मेणे आसले ती जावन आसा आमी सगळीं, कित्याक आमी पातकान बुडलेलीं, आदावाच्या पातकान आमच्या पोन्न्या वरवीं. पूण ज्या दिसा आमी जेजून आमचो सोमिदेव मानलो, ताच्या आमोलीक रगता वरवीं आमची एक कप आमचें नितळ जालें, आमचे भितर सगळें नितळ जालें, आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आनी आतां आमी एक नितळ कप जाल्या म्हणून, एक नितळ आमची कूड, आमचो आत्मो नितळ जाला म्हणून देव आपलो पवित्र आत्मो आमचे भितर ओतयता, आपलो मोग ओतयता आनी त्या मोगा वरवीं आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसुणी करपाक, तो भावार्थ आमच्यान एके भाशेन भायर काडपाक, जैतिवंत जिवीत जियोवपाक. आनी जेन्ना आमी जैतिवंत जिवीत जियेता, लोक पळयता कशे भाशेन वो क्रिस्तांव लोक जियेता, कशे भाशेन भावार्थान जियेता. आनी आतां आमच्या परगोटणी वरवीं, आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या मोगान आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवंक जाय. Amen. बरं, आयज भाव भयणीनो आमी फुडें वचया. आयज आमी ह्या आदवेंताच्या तिसऱ्या आयतारा, म्हाका दिसता आदवेंताचो तिसरो आयतार हांवें वाचलोलो 2-3 दीस पयलीं, मातुवाचो 11 विस्वोर 2 ते 11. 2 ते 11. प्रेज गॉड. थँक यू बाय फातिमा, थँक यू. मातुवाचो 11 विस्वोर 2 ते 11 ताजेर आमी आयज नियाळ करूया. म्हाका दिसना की आमच्यान सगळो आख्खो 2 ते 11 पासून आमच्यान काबार करूंक जावचें ना, आतां रात जातली. पूण आमकां कितलें जाता तें शिकपाक आयज आमी शिकया. वाचूया पयलें मातुवाचो 11 विस्वोर 2 ते 11 पर्यंत. पयलीं वाचूया आनी ताजे उपरांत ताजेर नियाळ करूया. जेजू कारगा. जेजू कारगा. तेन्ना क्रिस्ताच्या कोरण्याची खबर बोणकोनीत आयकून जुआवान ताचे कोडे अशें विचारूंक आपल्या शिसांक धाडले, येवचो आसा तो तूंच तो, वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आयकलां आनी देखलां ते वचून जुआवांक सांगात, कुड्डी
पळोवंक लागतात, तोंटी चलतात, कोडकारां नितळ जातात, बेरी आयकतात, मेलेली जिवी जातात, गोरिबांक बरी खबर पोरगोट जाता, आनी मोजे विशीं जांचो वाट हालो ना ती मनशां बागी. ते निरोपी थंयसरले वेताना जुआंवा विशीं जेजू उरपोंजीक म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण पळोवंक अरण्यांत गेल्यात? वाऱ्यान हालतात तसली बेट? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्यात? नाजूक मोव वस्त्रां नेसलोलो मनीस? ना, नाजूक मोव वस्त्रां नेसतात ते राजवाड्यांनी आसतात. तर कित्याक म्हूण पळोवंक गेल्यात तुमी? एका प्रवाद्याक पळोवंक? होय, आनी तो प्रवाद्या व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगता. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुतांक धाडटा, आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. अशें म्हूण जाचे विशीं बरयलोलें आसा तो होच तो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर जुआंवा बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण जल्मूंक ना. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत ओदेक ल्हान ती ताचेवून व्हड. जेजू कारगां, जेजू कारगां. आमी दुसरी आणि तिसरी वड वाचूया. तेदना क्रिस्ताच्या कोरण्याची खबर होणकोणीत आयकून जुआन ताचे कोडे अशें विचारूंक आपल्या शिसांक धाडले, येवचो आसा तो तूंच तो, वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? भाव भयणीनो, कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकलेले आहोत? कालच्या बुधवार दीस आमी शिकलेले आहोत की जुआन बातिस्ट कितें कोत्ता? स्नान दिता. तुम्ही विसरल्या? ना कितें brother. कोत्तालो जुआन बातिस्ट? स्नान दितालो अरण्यान. अरण्यान स्नान दितालो आनी कितें कोत्तालो? लोकांक तयारी कोत्तालो, लोकांची तयारी कोत्तालो, वय की ना? ओय ब्रदर. तो कसली तयारी कोत्तालो? मोनाची. मोनाची. आनी लोकांक तयार कोत्तालो कोणाक? जेजू. जेजू. जेजूक येवपाक, वय की ना? ओय ब्रदर. म्हणटोच जुआन बातिस्ट ताक देवान धाडलोलो जेजूची वाट तयार करपाक. लोकांक आपल्या मनाची नोसवणी करून, म्हणजे ताका देवाचे उतर म्हणजे सगळी पातकां जे कुट्टाली ती तांचे मन बदलपाक, तांकां सांगपाक बाबा तुमी हे पवित्र स्नान करात आनी हे सगळे जे कोत्तात तुमी सगळे बंद करात, मनाची नोसवणी करात, कित्याक आतां जो येवपाचो आसा तुमचो आतां आत्मो, तुमचे काळीज तो नवें करतलो. तो जावन आसा जेजू. वय की ना? ओय ब्रदर. आतां कितें घडटा? दुसरी आनी तिसरी वड जी आमी वाचली तातूंत कितें घडटा? जुआन बातिस्ट आतां खंयसर आहा? बोणकोणींत आहा. कित्याक बोणकोणींत कित्याक आहा? जुआन बातिस्ट एकदम वर्सान उलयतालो, म्हणजे तो कोणाक भियेनासलो. आनी ताणें सांगलेलें हेरोद पादशाय की तुजी जी बायल आसा, हेरोदियास जी बायल आसा तुजी बायल न्हय, हे तुजो संबंद जो दवरलाय तुज्या भावाचे बायले बरोबर तो सारको न्हय. आनी हेरोदियास आनी हेरोद जेन्ना हें आयकता, तो राजा आसलो. जेन्ना जुआन बातिस्तान ताका सांगलें अशें केलें म्हणून, सारकें न्हय म्हणून,
हेरोद पातशाय आणि हेरोद्यास बरोबर जोआन बातिस्ताक बोनकोणीन घालता तितले म्हणसो जेजू आपले प्रवासान कॉमेस करता मिलाग्री करता सगळे लोक ताचे नाव घासता कितल्यो मिलाग्री कितल्यो पेकोणी करून आता सगळे जेजूचे नाव सगळ्या कडे घासता पूण कितें घडटा जोआन बातिस्ट बोनकोणीत आसा ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो जोआन बातिस्ट जावन आसो जो मनीस जो लोकांक तयार करतालो कोणाक तयार करतालो जेजूक तयार करतालो होय की ना होय ब्रदर आणि या तिसरी ओळीन तो आपल्या शिसांक धाडटा बोणकोणीन थान जेजू कडे आणि कितें विचारता येवचो आसा तो तूच तो वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची भाव भयणीनो जोआन बातिस्ट जेन्ना देवाचे उतर परगट करतालो देवान ताका जेजूचो बातीस करपाकूय ताका फावो केल्लो होय की ना होय ब्रदर आमी पळयत जाल्यार आमी जोआनाचो जोआन हे करूया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 32 or 33 जोआनाचो पयलो आविस्वर बोर्ड 33 म्हाका दिसता 32 or 33 वाचूया 32 आणि 33 वाचूया देवान जोआन बातिस्ताक कोडीत केल्ले जेजूवर वाचूया आणि जुआवान अशी गवाई दिली पारव्या सारको स्वर्गार तावन आत्मो देंवलो आणि ताचेर थारलो तो हांवेन देखलो हांवूच ताका वळखो नासलो पूण जाणे म्हाका उदकान बातिस्म दिवंक धाडला ताणे म्हाका म्हणले जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान बातिस्म दितलो जेजू कारगा भाव भयणीनो वो जोआन बातिस्ट लोकांक तयार करतालो ताणे पळयल्ले की जेजूक जेन्ना तो बातिस्ट दितालो ताजेर पारया भाशेन कोण देंवतलो कित्याक तो पवित्र आत्मो देव ताका दाखयतालो की जेजू जावन आसा सो देवान निचून काडलेलो वय की ना होय ब्रदर आणि जेन्ना जोआन बातिस्ट बोणकोणीत हा ताका आता दुबाव येता होच मनीस जो भावार्थान आसलो की जेजूक आता फुडें सोदता तो म्हणटा आय मस्ट डिक्रीज ही मस्ट इन्क्रीज हांव उणो जावंक जाय तो व्हड जावंक जाय त्याच मनशा कडेन तो पोत्तून धाडटा आपल्या शिसांक आनी विचारता येवचो आसा तो तूंच या आमी कोणाची दुसऱ्याची वाट पळोवंक आसा जावंक जाय कित्याक गाय भाव भयणीनो या प्रश्नावर मी पुतून वसूया मातुवाचो 11 बोर्ड 2 आणि 3 भाव भयणीनो जेन्ना देवान जोआन बातिस्ताक कोडीत केल्ले जेजू कोण म्हणून तो ताजेर पवित्र आत्मो येतलो ताणे बातिस्ट दिल्लो ताका देवान दाखयल्ले खुणा दाखयल्ली खुणा एक्झॅक्टली दॅट्स द करेक्ट वर्ड खुणा दाखयल्ली की जेजू जावन आसा मेसाया म्हणून देवाचो पूत म्हणून जेन्ना वो जोआन बातिस्ट आता आपल्या शिसांक जेजू कडेन धाडटा आनी विचारता खरे म्हणी तो तूच तो येवचो आसा तो तूच तो वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची आजचो वर्ड कितें भाव भयणीनो आजचो वर्ड कितें ह्या प्रश्ना वरवीं आमकां कितें कळोन येता की आता जोआन बातिस्ताक दुबाव येयलो आयकतात तुमी भाव भयणीनो वो मनीस देवान ताका खुणा दाखयली की वो जेजू जावन आसा देवाचो पूत ताका बातिस्ट दिल्लो ताणे पवित्र आत्मो देंवता तो पळयलो आनी आतां जेन्ना तो बोणकोणीन आसा
तो आता त्याच्या मनात दुबाव येता. भाव भयणीनो, हांव तुमकां विचारूंक सोदतां ह्या वेळार, हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकता. बुधवार आमी देवाचें उतर आयकता. हे उतर जितलें आमी आयकता आमकां सजमणी अजून बरी मेवता, आमचो बावाड जातलो गोड जाता. ही सजमणी घेवन आमी आतां देवाचें उतर पाळटा. अकस्मात आमच्या जिवितांत कितें तरी घडटा. दोतोर कितें सांगता आमकां, कितें कोण आमची सर्वीस वेता, आमच्या जिवितांत कितें परिस्थिती बरी जायना. आतां आमचो बावाड कितें जाता? हांव विचारता भाव भयणीनो, आमच्या बावाडटाक कितें जाता? हालवता ब्रदर. जुआंव बातिस्ताचो बावाड हाल्लो, पूण जुआंव बातिस्ताचो बावाड हालता आनी तुजो आनी म्हजो बावाड हालता, तो सेम, तोच सारको? आयकात बरे भाशेन, प्रश्न आयकात. इंग्लिशीन विचारता, तुमकां सजमणी मेवतली. The way John the Baptist's faith got shaken and doubt came, and the way doubt comes to us now, is it the same? तेच सारखें जे जॉन बातिस्ता बरोबर घडलें आनी आमचे बरोबर घडटा ते सारखें? आयकात, तुमी चिंतेल्यार वय वो ना ते. जेन्ना वय न्हू, वय जॉन बातिस्ट जेन्ना बोनकोडीन आसलो, जेजू खुर्सार गेल्लो. ना ब्रदर. पवित्र आत्मा देवल्लो ना प्रेज द लॉर्ड. ना, देवंक ना. वय की ना? ओय ब्रदर सारकें. जुआंव बातिस्ट जे काम करतालो, प्रवासन करतालो, तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान करिनासलो. पवित्र आत्मा जो ताका बायलांत कितें सांगतालो, पवित्र आत्मा ताचे भितर जियेनासलो, कित्याक आजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. वय की ना? ओय ब्रदर. म्हणटच आतां जेन्ना तो बोनकोडीन आसा, ताचे भितर कितें आहा? पवित्र आत्मा आहा? पवित्र आत्मा ना. कितें आहा? पिरांत येयल्या, दुबाव येयला. वय की ना? आता आमी पळया, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमीत दिवान सर्वंडर मानला, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी आमचे भितर आता पवित्र आत्मो येयला. आता आमची परिस्थिती बदलल्या, कितें तरी वायट येयला आमच्या भितर. कोणे आमकां सांगला की आता तुजे दोतोरान कांय करूंक जायना. ज्या भाशेन जॉन बातिस्ताक त्रास जाल्ले वा ताका दुबाव येयलो, तो आमकां दुबाव येवचो ना? येतलो, येतलोच. दुबाव येतलो मनान. आमचे भितर कोण आहा? पवित्र आत्मा आहा. आनी पवित्र आत्मा आहा जाल्यार तो आमच्या आदाराक येतलो आनी म्हणटा, भियेनाका. जेजून तुजे पासत आपल्या रोगात वारयला, ताच्या घायांनी तूं बरो जालाय. तुजी परिस्थिती जी तुज्या दोळ्यांनी दिसता ती सारकी न्हय, ती फकत एक दिसाची, 2 दिसाची, एक सुमानाची. जेजून घडला तुजे पासत, ते सामकें काबार करून वयला. तूं फकत जेजूच्या उतराचेर बावाड दवर आनी तुका तुज्या भावार्थ वरवीं तुका जैत फावो जातलें. आमेन. आयकतात भाव भयणीनो? ओय ब्रदर. आमेन. जो फायदो आमकां आसा तो जॉन बातिस्ताक नासलो. देखून जेजू म्हणटा, जेन्ना हांव परतून येतलो तेन्ना म्हाका ह्या संवसारान भावार्थ दिसती पडटलो काय? ओय. फकतची एक नवी रोसना जाल्यान आनी पवित्र आत्म्याचो बाती म्हणजे स्नान घेतला आनी पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्मा ताचे भितर जियेता,
फकत त्यांचे भितर भावार्थ आसा तांच्यान हे झूज करूंक जाता भावार्थाचे आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता आनी जेजू आयज येयलो फाल्यां येयलो परवा येयलो आमकां कसलीच भिरांत ना जेजू केन्नाय यो कित्याक भावार्थ आमचे हा पवित्र आत्मा आमचे भितर हा झूज करता एक एकल्या दिसा आमच्या जिवितान आनी एक भावार्थीचें जिवीत जियेता. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Thank you, God. Amen. Jesus. Thank you, Jesus. आयकतात भाव भयणीनो Yes. आमी कितले फाटी आमी चिंता की हाजेराचो वेळ येयलो पास्काचो वेळ येयलो आमचे नाताल येयले हे जालें तें जालें आमी तयारी करूंक जाय तयारी आमची सदांकाल आसताच कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आमकां आदार करता ह्या आमच्या मनाची नोंदणी करूंक फकत हे जैतिवंत जिवीत ह्या संवसाराचेर जिवंक पण भावार्थ जो जेजूचो आहा आमचे भितर हा कित्याक ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या देवान आपलो भावार्थ जेजूचो भावार्थ आमचे भितर ओतयला आनी देखून भाव भयणीनो खरेपणी जेन्ना आमी एक नवी रचना जाल्या आमी म्हणूंक जाय पळय साबा आमी तयार आसा पूण ह्या वेळार आमी तयार आसा पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी वेता आनी तुजी बरी खबर दुसऱ्यांक दिता तयार जावपाक तुज्या येण्या पासून. बरें परतून वसया या मातवाचो 11 विसर वोट 2 आनी 3 परतून वाचूया. तेन्ना क्रिस्ताच्या कोन्यांची खबर बोणकोणीत आयकून जुआवान ताचे कोडे अशें विचारूंक आपल्या शिसांक धाडले येवचो आसा तातूंच तो वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची जेजू कारगा. बरें भाव भयणीनो हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक मातशें स्क्रीन बंद करूं नाका तो स्क्रीन तिनूच दवर फाटीं ओके हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां जेन्ना जुआंव बातिस्ट बोणकोणींत हा ओके तो जाणो की जेजू देवाचें उतर परगट करता पूण तो येना बोणकोणींत आनी ताका सुटका दिना जेजू खरेपणी देवाचो पूत जाल्या जेजू जुआंव बातिस्ताक बोणकुणींतलो काडूंक जायना जाता पूण भाव भयणीनो हे कारण जुआंक दुबाव येवपाक जाणवे कितें तो कित्याक तो दुबाव येयलो कित्याक जुआंव बातिस्ट सजमलो की वो जो जेजू येयल्लो ह्या संवसारान एक राजवडकी कॉमेस करपाक येयल्लो कित्याक त्या वेळार इस्रायलाची पोरजा हो इस्रायलाचो गांव रोमकार शहरान रोमकार चलयतालो रोमा शहरान कब्जो घेतलो इस्रायल पोरजेचो आनी आतां रोमकाराचो म्हणजे रोमकाराचो सरकार इस्रायल पोरजेचो हुकूम चलयतालो आयकतात तुमी जेन्ना जेजू इस्रायलीन ताचो जल्म जालो त्या वेळार रोमा शहरान इस्रायल पोरजेचोच कब्जा घेतलेलो म्हणटच जुआंव बातिस्ट सजमतालो की वो जो जेजू येयल्लो तो ह्या रोमकारांक पयस करतलो तांकां धांवडायतलो आनी जुदेवांची एक राजवडकी कॉमेस करतलो आयकतात तुमी जेन्ना तो बोणकोणीन आसा वो जेजू कांय करिना शर्माव दिता शिकोण दिता पेकोणी करता मेलेल्यांक जीवन करता बेऱ्यांक कान दिता कुड्ड्यांक दोळे दिता पूण ताका बोणकोणींतलो भायर काडिना आयकतात भाव भयणीनो कितले पाटी आयकात कितले पाटी जेन्ना आमी आमची वायट परिस्थिती आसा आमच्या जिवितान कितले पाटी आमच्या जिवितान कितें आमी दोतोरा कडसून कितें बॅड रिपोर्ट आयकलो हो आमच्या गोरकाराचो आमच्या भुरग्यांचो त्यांच्या सर्वीस गेली
कितें तरी आमच्या जिवितांत कितें वायट घडलें आमी देवाक शिंतावंक जाय. हांव विचारता तुमकां आमी देवाक शिंता. समजा आतां म्हजें काजारी जिवीत जालें 5 वर्सां 7 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां म्हाका अजून भुरगें मेळोंक ना. जावंक शकता तुमच्या जिवितांत कितें म्हाका जाय पूण म्हाका तें अजून मेळोंक ना. हांव देवाक शिंता कित्याक देवान कांय करूंक ना म्हज्या जिवितांत. ज्या भाशेन जॉन बातिस्ताक बडकणींतलो काडूंक ना पूण बडकणींतलो काडूंक ना कित्याक तो येयल्लो एक संवसारान राजवडकी कॉमेस करपाक न्हय. तो आयल्लो आमच्या काळजाची राजवडकी कॉमेस करपाक. तो जावन आसा आमच्या काळजाचो राजा. आमकां सासणीक जिवीत दिवपाक तयार येयल्लो ह्या संवसारान येयल्लो. म्हणटच जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो ही सरकाराची राजवडकी आमच्या काळजान कॉमेस करपाक आमकां जाय. ह्या संवसारान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी देवा कडेन वचोंक जाय. वा ताणें जें काबार केलां तें आमी आपणांक जाय. इंग्लिशीन म्हणटा केन्ना आमचे भाशेन म्हणल्यार ते सजमणी मेळचे. आय एम आस्किंग if I know that Jesus has finished everything, should I start complaining to him when I have a negative situation, or should I learn by faith to receive what he has finished? Learn by faith to receive what he has finished on the cross. म्हणटोच जॉन बातिस्तान कितें चूक केली तो सजमलो की जेजू बडकणीन येतलो आनी ताका बडकणींतलो भायर पडटलो आनी ताका सुटका दितलो. पूण ताणें जेजूचेर भावार दवरलेलो जाल्यार की तो खरेपणी देवाचो पूत जाल्यार तो जेजूचेर आड वेतो नासलो. तो आपल्या शिसांक तिचो धाडचो नासलो आसलो आनी तिचो एक प्रश्न विचारचो ना दुबावान तूं खरेपणी तोच जो हांवें सांगलेलो तो आमी दुसरीची वाट पडोवंक जाय. कितले फाटी आमच्या जिवितांत आयज पासून आमी करता. देवाचें उतर म्हणटा सगळें जें आमकां फावो जावंक जाय तें जेजूच्या उतरान ताणें बरोवन दवरना. पूण आमी आजून दोतोरा कडेन वेता, आदवोगादा कडेन वेता, आमी बँकेन लोन काडटा आनी आमी सगळें जें देवाच्या उतराचेर आड आसा तें करता. तेन्ना जेन्ना तें जायना आमी देवाक शिंता. भाव भयणीनो तुमी जाणो जेजून जॉन बातिस्ता वयर कितें म्हणलेलें तें आमी 11वी वड वाचीत जाल्यार 11वी वड वाचुया. म्हत्वाचो 11 वड 11 वाचुया. कितें म्हणलेलें ताणें जॉन बातिस्ता वयर. हांव तुमकां खरेंच सांगता बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर जुआंवा बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण जल्मूंक ना. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत अदीक ल्हान ती ताचे वोन व्हड. जेजू कोणा वयर उलयता? जॉन बातिस्ता वयर. जॉन बातिस्ता वयर उलयता वय की ना? वय ब्रदर. आनी तो म्हणटा बायलां मदें कोणें जल्म दिला जाल्यार जॉन बातिस्ट सगळ्या वोन व्हडतो. म्हणटलो इतलो मान जेजून जॉन बातिस्ताक दिलो आनी जॉन बातिस्ट ताजे कडसून कितें करता जेजूचेर दुबाव दवरता. भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमीत देव आनी सरवंडार मानलो तो तुका आनी म्हाका आपलो भाव आनी भयण आनी देवाचो पूत म्हणून मानता. पूण खरेपणी आमी जेजूक तेच भाशेन पळयता वा दुबावान पळयता. हांव विचारता तुमकां ज्या दिसा खरेपणी हांव एक नवी रोचना जाल्यार दुसरी चीट कोरेंतकारांक हांव 5 वर्स 17 आमी पळयना तिजोर वचनाका. पूण हांव म्हणटा ज्या दिसा आमी नवी रोचना जाल्यार सगळेंच नवें आमी आमच्या ओतम्यान आमच्या काळजान जेजू सारकी जाली. त्या दिसा आवाड जो जेजूचो आसा
मेलेल्यांक पुनोत जेवण करपाक तो भावार्थ आमचे भितर आसा. पण आम्ही खरेपणी पवित्र आत्म्याचो आधार घेता आणि आमच्या मनाची नोंदणी करून एक चैतीवन जिवीत जियेता. आम्ही सगळ्यांक सांगता देवान कांय करूंक ना, तुम्ही मागणे करात, देवाचेर आमी शिंता, दोतोरांचेर आमी शिंता, सगळ्यांक आमी शिंता आणि आमी सजमता की हे सगळे करून या भावार्थ आमचो भावार्थ कितें आतां उणो जाता. आमी देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास करिना, आमच्या परिस्थितीत विश्वास दवरता, आमचे तोंड उक्तें करता आनी देंवचार येता आनी ते निसंतान करून हाडटा. कितें घडलें जुआन बातिस्तान? जुआन बातिस्तान देवान ताका खुणान दाखयल्ली की जेजू जावन आसा देवाचो पूत. पूण जेन्ना ताची परिस्थिती बदलली, ताणें कितें केलें? पाव येयलो, आपल्या शिसांक जेजू कडेन धाडले आनी विचारूंक लागले, आपले शीत जेजूक विचारले, जुआन बातिस्तान आमकां धाडला तुजे कडेन विचारपाक, खरेंच तो येवपाचो आसा जो जुआन बातिस्तान सांगलेले की तूं जावन आसा देवाचो पूत, तूंच तो आमी दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय. आनी ताच्या दुबाव वरवीं हेरोद पादशायन ताचो जीव काडलो. देवान ताचो जीव काडूंक ना, ताचो दुबाव जेन्ना येयलो ताणें वाट उक्ती केली सैताना, आनी सैतानान हेरोद पादशाय हेरोद्यासाक आनी हेरोदाच्या दुयेक वापुरलो आनी जेजू आनी जुआन बातिस्ताचो जीव काडलो. आमी सजमता की हेरोद पादशायन हेरोद्यासान आनी ताचे दुयेन जीव काडलो. वय ताणें हुकूम दिलो, तो हुकूम कित्याक दिलो? देंवचाराक कित्याक पदवी मेळ्ळी? कित्याक जुआन बातिस्त दुबावान गेलो. भाव भयणीनो, जे हांव तुमकां आतां सांगता ते बरे भाशेन आयकात, कान दिवन आयकात. आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकोपाक येता बुधवाराच्या बुधवार, खूब जाणां तुमी दुसऱ्या प्रिचरा कडेन वेतात, आयकतात. आता ह्या दिसांनी खूब आदवेंताच्या वेळार रितीर आसतलो, सगळे पळय रितीर चलता. खूब लोक प्रवाचन करता, अशें करात तशें करात, अशें डा 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 सगळे प्रवाचनूच करता. पूण आमी ज्या दिसा आमी जेजू सारके जाले आमच्या आत्म्यान आनी आमी पवित्र आत्मो आपणायलो, खरेपणी पवित्र आत्मो आपणायलो जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाचे उतर घेवन आमच्या मनाची नडसणी करता, आमी पोत्तून त्याच वाटेन वेता आनी आमी आतां दुबावन आमचे जिवीत सारता. हांव विचारता तुमकां, हो प्रश्न फकत तुमच्यानूच जबाब दिवंक जाता. कित्याक भाव भयणीनो, देवा कोणें कांय करूंक जायना अशें कांय ना. विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. विथ गॉड म्हणजे देवा बरोबर आमच्यान सगळें करूंक जाता, म्हणजे ताचे उतर घेवन आमच्यान सगळें करूंक जाता. आमच्यान देवाक कोणें एक बोट पासून घालूंक जायना. आमच्यान ताका सांगूंक जायना तूं हें करूंक नाय, तूं कांय करनाय, तूं कितें कर. हें मागणें करीत जाल्यार आमी ऑन भावार्थीचे मागणें करता. कित्याक जेजून सगळें घडोवन दवरना, आमकां मेळना जाल्यार आमी आमच्या मनाची नडसणी करिना. वय जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना आमी रितीराक वेता, आमी इगोर्जेन वेता, आमी सजमता की आमी खरेपणी आमी भावार्थान आसा, बरें हा. पूण भायर वेतकूच ही क्लास काबार जातकूच, मागीर आमचे रितीर काबार जातकूच, मिस जाल्या उपरांत आमी जेन्ना आमच्या घरा कडेन वेता, आमच्या जिवितान वेता, अजून पासून आमी भावार्थान आसा वा आमचे तोंड उक्तें करून आमची परिस्थिती आमी सगळ्यांक सांगता. हांव विचारता तुमकां, are we in faith for a moment or are we continually in faith? Continually in faith. Praise God. Thank you, Jesus. हांव जे सांगता तें तुमकां समजलें सगळ्यांक? बाय फातिमा, ओय ब्रदर, हांव विचारता, जेजू आमकां लुकाचो 18:8 म्हणटा, जेन्ना मनशाचो पूत पोत्तून येतलो आमची जोडटी करपाक, तेन्ना तो विचारता, म्हाका ह्या संवसाराचेर भावार्थ दिसती पडटलो काय?
आमकां म्हाका भावाक दिसती पडटलो काय म्हणटोच तो भावाक दिसती पडटलो को भावाक दिसती पडटलो कित्याक आतां जेन्ना एक नवी रचना जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या आदारान लोकांक म्हजो भावाक दिसती पडटलो कित्याक म्हजी उतरां म्हज्यो कन्यो भावार्थाच्यो आसतल्यो दुसऱ्या लोकांक म्हजो भावार्थ पडोवंक दिसता जाता आमच्या कोण्यांतल्यान आमच्या कोंड्या वरवीं आमच्या उतरां वरवीं समजा म्हाका दुख हा म्हजे कुडीन हांव दोतोरा कडेन गेलो दोतोरान व्हडलो रिपोर्ट दिलो हो टेस्ट केलो तो टेस्ट केलो सगळे टेस्ट केले ताजेर रिपोर्ट दिलो अरे बाबा तुका कॅन्सर जाला तुजें हें जालां तुजें तें जालां आतां तुका दोन महिने पयले येयल्लो जाल्यार बरें जातलें आतां तुजो कॅन्सर इतलो जाला आमच्यान कांय करूंक जायना आतां फकत तूं घरा वच आनी तुका थोडे दीस उरल्यार तुज्या फॅमिली बरोबर राव कॅन्सल कॅन्सर नेगेटिव्ह रिपोर्ट कॅन्सल ब्रदर केन्ना नेगेटिव्ह रिपोर्ट कॅन्सल करतलो जिजा ज्या दिसा हांव एक नवी रचना आसा होय आनी पवित्र आत्म्याचे भितर आहा आयकतात तुमी बाबा न्हू होय समजा म्हाका रिपोर्ट म्हजी परिस्थिती तेन्ना हांव देवा कडेन गेलो म्हाका भावार्थ ना हांव देवा कडेन मागणे कसले करता सायबा कितें कर म्हाका पेकोणी दी पूण उतराची सजमणी ना तो म्हाका पेकोणी दितलो म्हाका जाय उतराची सजमणी म्हाका जाय भावार्थाची म्हाका म्हजे भितर भावार्थ की ताणें जें केलां आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन तें ती पेकोणी म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुडीन म्हाका आपणावपाक भावार्था वरवीं आयकतात तुमी भाव भयणीनो ब्रदर समजा पळय आमी कितें करता आमी सजमता की आतां आमची परिस्थिती सगळें बरें आहा आमकां बरी सर्वीस आहा आमकां आमचें बरें घर आहा बरें शारदान आहा आमच्यो नेवऱ्यो चलतात बरोबर नाताळची बरी परब जाता आमकां कांयच त्रास कांय ना आनी कितें आमकां गरज नाय उतर आयकपाक थोडे रितीन आयकलें एक पाटी बुधवाराचें देवाचें उतर आयकलें आमचें सगळें चलता अकस्मात कितें आमच्या जिवितांत येयलें आनी खरेपणी आमी हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करिना आमचो भावार्थ गोड ना आमी खरें उतरान आमी गोड रावून ना आनी परिस्थिती वायट येयली जाल्यार आतां कितें जातलें आतां आमचो भावार्थ बरो गोड जातलो हो भावार्थ असो हालतलो कित्याक आमी आमचो संबंद जेजूशी गोड करूंक ना कित्याक आमी दिसपट्टे कित्याक आमी फकत देवा कडेन आमी आमची परिस्थिती वायट जातकच तेन्ना आमी धांवून येता बाबा कितें मागणें करा कितें स्क्रिप्चर दी हें कर तें कर फकत आमी तेन्नाच जेजू कडेन येता पूण जेन्ना सगळें बरें आमच्या जिवितांत चलता आमचो संबंद देवाशी गोड करता गाय ताका वाखाणणी दिनवास दिता गाय त्या उतरान आमी रिगून रावता गाय त्या उतर आमी शिकता गाय त्या उतर आमी पाळटा गाय हो प्रश्न आमी एक एकल्यानी आमच्याच कडेन विचारूंक जाय आयज तुमी जबाब दिनाकात म्हाका पूण हो जबाब भाव भयणीनो हो प्रश्न आनी हो जबाब आमी एक एकल्यानी आमकांच दिवंक जाय कित्याक जेजू म्हणटा जेन्ना तो पोत्तून येतलो ताका भावार्थ दिसतलो गाय ह्या संवसारान आनी ताका तो भावार्थ दिसती पडटलो जाल्यार तुजो आनी म्हजो भावार्थ ताका दिसती पडटलो गाय हांव विचारता जो जॉन बातिस्ट जो देवान ताका खुणां दाखयल्ली आनी ताका सगळें सांगलेलें तो आतां ताजो भावार्थ हालता पूण म्हज्यान जॉन बातिस्ताक पळयत जाल्यार देवान जेजून म्हणलेलें सगळ्या बायलां परस कोणूच व्हड जावंक ना जॉन बातिस्ताहून 11वी व्हड होय की ना होय ब्रदर म्हणटच देवान जेजून ताका इतलो मान दिलो कित्याक ताणें जेजूची वाट तयार केल्ली पूण जेन्ना जॉन बातिस्ताची परिस्थिती बदलली भोणकणींत आनी तो भोणकणींत खूब दीस उरलो ताजो भावार्थूय हाल्लो
आणि ताचो भावात हाडलो म्हणून ताजो जीव हेरोद पातशायान काढलो. देवान काडूंक ना, देवान ताका जिवेशी मारूंक ना, देवाचो हात ताच्या जिवितान त्या उपरांत कसलोच नासलो. कित्याक ताणें सैतानाक आमंत्रण दिलें ताजो जीव पडपाक आपल्या दुबावा वरवीं. आनी भाव भयणीनो, कितले पाटी जो लोक एक नोय रोचना जाल्यान तांकां देवान पवित्र आत्मो दिला, कित्याक ती देवाची उतर पाळिनात सदांकाल. जेन्ना सैतान येता आनी परिस्थिती वायट करता, हो सगळो पावर आसूनय भितर आतां सैतान आमचे निसंतन करता, आमचे निसंतन करता. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. समजा आमी एक व्हडलें 10 स्टोरी बिल्डिंग आसा, 10-15 स्टोरी बिल्डिंग आसा. तें उदक जें त्या बिल्डिंगान येता तें खिंचर आसता. टांकेन न्हू ब्रदर, टांकीन आसता, वयर सारकें वयर आसता, वय की ना? वयर आसता. सारकें वयर आसता. ग्राउंड टँकान वयर जाता आनी त्या उपरांत वयर तान सगल्या कडेन मेवता, सगल्या बिल्डिंगान मेवता. आतां पळयात, समजा त्या बिल्डिंगान त्या टांकी सगळी भरोन आसा आनी तूं आतां तुज्या बाथरुमान वेताय, त्या बाथरुमा कडेन उबे रावताय आनी म्हणटाय म्हाका उदक जाय, म्हाका उदक जाय, म्हाका उदक ये, उदक ये, उदक ये. उदक येतलें? ना. तुवें इतलो उपास केलोय, कितले तेर्स केले तिजो टॅपा कडेन रावन, उदक येतलें? केन्नाच येवचें ना. उदक तिजो टॅपा कडेन आहा, पूण म्हाका जाय म्हज्या 2 बोटां वापरून तें टॅप उक्तें करपाक, वय की ना? म्हाका मागणें करपाची गरज ना, म्हाका फकत तें टॅप उक्तें करूंक जाय, वय की ना? तेच भाशेन भाव भयणीनो, ज्या दिसा हांव एक नोय रोचना जाल्यार हो सगळो पावर म्हजे भितर आहा जेजूचो, म्हाका जाय फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हज्या मनाचे टॅप उक्तें करूंक, म्हज्या मनाची नोटसोडणी करूंक. तेन्ना सगळो जो पावर जो भितर आहा म्हज्या आत्म्यान, तो म्हज्या मनांतल्यान जे कुडीन व्हांवता आनी म्हाका पेकोवणी आनी सगळें जें जेजून घडलां तें म्हाका फावो जाता. आमेन. म्हणटच म्हाका जेन्ना म्हजी परिस्थिती वायट आहा, म्हजी परिस्थिती बदलल्या, बरी ना जाल्यार म्हाका जाय देवा कडेन वचपाक, वो म्हाका जाय फकत म्हज्या मनाची नोटसोडणी करपाक. मनाची नोटसोडणी. इतलेंच बाबा. पूण कितें जालां, आमकां धर्मा वरवीं आमकां शिकोवन सारकी दिनासतना रावल्या म्हणून आमची जेन्ना परिस्थिती वायट आहा, आमी कितें करता? मागणें करता, तेर्स करता, 12 शुक्रार 13 ब्रेस्तार करता, नोवेना करता, तिमी घालता, उपास करता, आमचे दुडू घेता, भिकाऱ्यांक दिता. आनी आमी सगळें केल्यार जाल्यार देव म्हणटलो, अरे ताणें कितलें काम केलां, आतां ताका पेकोवणी मेळोंक जाय. आमी चुकल्या. आमच्यान कांय करूंक जायना आमची मेलाग आमची पेकोवणी मेळपाक. आमकां जाय फकत आमच्या मनाची नोटसोडणी करपाक. आमकां जाय जो भावार्थ आमचे भितर आहा, जेन्ना जेजूक आमी सोबीत देव मानला तो आमच्या मन उक्तें करपाक, तें टॅप उक्तें करपाक. जेन्ना आमी आमचे टॅप उक्तें करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आतां आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता आनी आमच्यान एक जैती मन क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. आमेन. भाव भयणीनो, हांव नोको तुमकां ही सजमणी मेळल्यार जाल्यार त्या भाव भयणीनो कितले पाटी आमी फकत आमी सजमतां की आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या देवस्थाना वरवीं त्यो आमकां दितलो. पूण खरें म्हणल्यार सगळें आमकां दिलां. सगळें आमकां दिलां. दितलो न्ही, दितलो तें ती भाशा
पोन्या कराराची नव्या करारान सगळे आमकां दिला. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. Brother, praise Lord, brother. Praise the Lord by Fatima. Brother, I want to ask you one question. Yes. Just explain it to me because I don't understand it exactly. Brother, Holy Spirit, when we are born and when we are baptized, we receive the Holy Spirit. बरो प्रश्न विचारलोय तुवें म्हाका, कित्याक हो प्रश्न हांव म्हाकाच विचारतलो. हो प्रश्न जो तुवें विचारलाय की जेन्ना हांव ल्हान आसतलो आनी म्हजे 15 दीस जाले म्हाका बातीस दिलो आनी म्हजो पाद्री आनी माद्री रावली आनी म्हजी पांय माय रावली आनी म्हाका बातीस दिलो, तेन्ना पवित्र आत्मो येयलो. पवित्र आत्मो येवंक ना. काय जाणय? त्या दिसा पवित्र आत्मो येता तो तुका केन्नाच सोडचो ना. Amen. Praise God. म्हणटोच केन्ना पवित्र आत्मो येता? त्या दिसा हांव जानवेन व्हडलो जाता. 7 वर्सांचो, 8 वर्सांचो, 10 वर्सांचो, त्या पिरायेर आमकां सजमणी मेळटा. एक्चुअली स्पीकिंग बाय 7 वर्सांच्या भुरग्याक सजमणी मेळोंक जाय. खरें म्हणल्यार 7 वर्सांच्या एका भुरग्याक भुरगें आसत जाल्यार 7 वर्सां सुमार तांकां सजमणी मेळटा. त्या वेळार जेन्ना तांकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा, जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलें आनी त्या दिसा ताणें जेजूची सजमणी घेवन जेजूक आपलो सोमी देव मानलो आनी तोंड उक्तें करून ताणें जेजूक आपलो सोमी देव मानलो. त्या दिसा कितें घडटा? ती एक नवी घोशणा जाता, तांचो आत्मो जेजू सारको जाता. Praise God. आणि जेन्ना जेजू तांचो आत्मो जेजू सारको जाता तेन्ना तांकां बातीस मेळटा पवित्र आत्म्याचो. आनी त्या वेळार आतां ते कॉप जे मेडे आसले ते आतां नितोड जाला म्हणून देव आपलो पवित्र आत्मो ताचे भितर ओतयता, आपलो मोग ओतयता आनी तो पवित्र आत्मो आमकां केन्नाच सोडिना. आमच्या आदाराक येता. आमचो टॅप, आमच्या मनाचे टॅप उक्ते करपाक तो आमच्या आदाराक येता. Praise God. सजमणी आमकां कोण दिना. Yeah, brother, that's why I asked you. Carl, one of our Catholic sister, one of my niece, Catholic, she's Catholic. So she started telling me, but I told her, when you accept Jesus as your Lord and Savior, and when you are a born again Christian, you receive the Holy Spirit and He's there with you throughout. Te mak sangata baltim gette. Igo je sangiru amkam baltim gette dus puvita tamche eta. आणि मागी आमक्रीज मागी आता तेदूच fulfilling जाता. I told her there is nothing like that. I told her there is nothing like this. But when you accept Jesus as your Lord and Savior, I just wanted to ask you, brother, thank you for this explanation. म्हाका जाय सजमणी जेजून म्हजे पासत खुर्सार कितें केलें तें. कितलो लोक हा ऑन भावार्थी जो केन्नाच एका क्रिस्तांवाच्या गोराण्यान जोल घेवंक ना. पूण एक दीस कोण घेता तांचे कडेन आनी तांकां सांगता, अरे बाबा, एकलो मनीस जेजू म्हणून देव तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो ताणें खुर्सार वचोन आमचो जागो घेतलो आनी आमचे पासत तो मेलो. ताणें आपले रगत वारयलें. तूं ताचेर भावार दोरशी जाल्यार तुजो आत्मो जेजू सारको जालो, तो तुजी सगळीं पातकां घेतलो आनी तुका आतां पवित्र आत्मो दिलो. तूं भावार थायत दवरपाक म्हणटा, वय गोंय सांगताय जाल्यार हांव जेजूक म्हजो सोमी देव मानपाक तयार आहा. त्या वेळार ती नवी रचना जातात. बातीस आजून मेळोंक ना, फकत उतर आयकना. आतां तांचो आत्मो जेजू सारको जाता परगोटपी वरवीं आनी हात धरून तांचेर तुज्यान तांकां पवित्र आत्मो दिवंक जाता. Baptism of the Holy Spirit. ही आता खुर्शे भाशेन चलतली की जो लोक क्रिस्तांव म्हणटा तांचे कोण बरी क्रिस्तांव भाशेन चलतली. Amen. Yes, brother. Amen. Praise God. Very true, brother. Praise God. Hallelujah. आणि आमी जी समज आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी हें कोत्ता तें कोत्ता विगोर्जेन वता, आमच्यान हात पासून धरून एक हेडेक पासून काडूंक जायना. पूण त्या लोकांनी जे जेजूक सोमी देव मानलो सजमणी घेवन ती हात धरतात
आणि फाटाफाट लोक जर पडटा आणि मिलाग्री जातात कित्याक तांचे भितर पवित्र आत्मा आसा. Praise God. Jesus. Thank you, Lord. Praise Jesus. हांव म्हजीच खबर सांगता. हम्म. हांव म्हजीच खबर सांगता. 45 years of my life. सगळे इगोर्जेन गेलो, सगळो वावर केलो, सगळी मिनिस्ट्रीन काम केलें. पूण जे जेजून खुर्सार घोडलेलें तें म्हाका सजमणी मेळोंक नासलें. ज्या दिसा देवाचे उतर म्हाका सजमणी मेवली कितें घडलें तें आनी जेजून म्हजो सोमी देव मानलो आनी बातीस घेतलो पवित्र आत्म्याचो 45 वर्साचो. त्या दिसा हांव एक नो इरोसना जालो म्हाका देवाच्या उतराची इतली भूक आनी इतली ताण येयली की आतां म्हाका जाय देवाचें उतर म्हाका एका भाशेन कोणाक ताण लागल्या भूक लागल्या तेच भाशेन म्हाका ही भूक आनी ताण लागलेली देवाच्या उतराची म्हाका शिकोवंक लागपाची इतली ताण येयली. जितलो हांव शिकतालो जितलें हांव वाचतालो कितली सोजमणी येतालो म्हजो सोमून म्हज्या देवाशी घोट जातालो. आतां सोमून वाडत आतां फकत हांव देवस्पण करनासलो आतां म्हजो सोमून तें उतर पाडून आनी तें उतर पडून वाडत वेतालो. आतां सोमून घोट जायत वेतालो आनी तेंच घडलें म्हज्या जिवितांत. Praise God. आनी ज्या दिसा भाव भयणीनो आमी ती सजमणी घेता आनी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंटान मानता आनी आमकां त्या वेळार पवित्र आत्मा मेळटा आमचें जिवीत केन्नाच तशेंच रावचें ना. आमचें जिवीत सारकें बदलतें. Amen. Praise God. Amen. Argan Jesus. Jesus. Thank you, Lord. वाखाणणी तुका जेजू. वाकाणी Thank you, Jesus. Argan Jesus. आनी देखून आमकां सगल्यांक बाबार्थ्यांक आमकां तीन पदव्यो दिल्यात ऑफ प्रिस्ट प्रॉफेट एंड किंग. Amen. Amen. जेजू कारगा Hallelujah. सोजमता की जेजून म्हजे पासत कितें गेलें तें कितें पदवी. ओके देव बरें करूं पवित्र आत्म्या. हांव तुमकां विचारता समजा फातिमा तूं आतां कातार आहाय Yeah, तुजी brother. मामी गोंय आहा आनी तुका कितें Yeah. गोंयांत तुजी प्रॉपर्टी कितें करूंक जाय कितें घर करूंक जाय पूण तुज्यान करूंक जायना कित्याक तूं कातार आहाय. तूं कितें दिताय मामीक तें काम करपाक? Power of attorney. पावर ऑफ अटॉर्नी दिताय. POA दिताय. Yeah. जेन्ना तुजे कडेन पावर ऑफ अटॉर्नी आहा तुज्या नांवान तें काम करूंक जाता. होय. Oi. कोर्टान वचोंक जाता. Oi. पंचायतीन वचोंक जाता. लायसन्स काडूंक जाता. सगळें करूंक जाता. Not. तेच भाशेन जेजू ह्या संवसारान येयलो आमचे पासत खुर्सार मेलो आपले रगत वारोयलें आनी जेन्ना वारोयलें मेलो पुनरुज्जीवन जालो आनी सगळीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. आनी वेच्या आदीं ताणें सांगलां जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता जें हांवें ताका केलें आनी ताका हांव पवित्र आत्मा दितलो आनी तांकां म्हजो पावर ऑफ अटॉर्नी दितलो. Amen. Praise God. Amen. Jesus. हांव तांकां स्वर्गांतल्यान म्हजो पावर अटॉर्नी दितलो जें हांवें करूंक जाय ह्या संवसारांत तीं करतलीं आनी आतां म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं पिड्यावंतांक बरी करतलीं मिलाग्री करतलीं आनी म्हजें नांव व्हड काडटलीं ज्या नांवान करतलीं जेन्ना तीं भावार्थ करतलीं कित्याक हांव तांकां म्हजो पावर ऑफ अटॉर्नी दितलो. Argan Jesus. Praise the Lord. जेजू कारगा. Praise God. जेजू जेन्ना म्हाका सजमणी मेळटा जेजून म्हजे पासत कितें केलें तें म्हाका खरेपणी ती सजमणी मेळटा पुरसाक कितें घडलें तें हांव एकटोच आसलो जाल्यार म्हजे पासत मरतलो लागलो. Even if I was the only person in this world, Jesus would have died for me. हांव कोहो जाणो तें की खबर कशे भाशेन म्हज्यान म्हणूंक जाता कित्याक हांव चिंतता की म्हज्या मनान अशें आयलें म्हणून ना. कित्याक हांव अशें म्हणटा कित्याक जेजून एक बोपार घातलेली मी जाणो तो म्हणटा एक 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 कितें म्हणटात ताका
What is that, brother? शेपर्ड कितें म्हणटात शेपर्ड राखणो. राखणो. एका राखण्या कडेन समोर 100 मेंढरे आसात आणि 100 मेंढऱ्या मध्ये एक मेंढरो शेणोत जाल्या. He will go after तो कितें करता ते तो 99 तें मेंढरे सोडटा आणि त्या एक मेंढऱ्याक सोडून घेता. Amen. Yes, brother. तो एक मेंढरो जावन आसा आमी एक जाण जो ज्या पासत तो ह्या संवसारान येयलो आमची सोडवण आमचे दारण करता. Glory to Amen. God. Thank you, Hallelujah. Thank you, Jesus. कितलो आमचो मोग करता. वय ताणें आख्या संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. सर्गीच्या बापान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो तो बरें हा पूण ताणें म्हजो मोग केलो तुजो मोग केलो. तूं एकटीच आसली जाल्यार हांव एकटोच आसलो जाल्यार म्हाका सोदूंक म्हजे पासत मोठो लागलो. तो म्हजो इतलो मोग करता तो म्हाका सोडूंक पासून चिंतिना. Amen. Thank you, Jesus. सासंग ताजे बरोबर जियेतलो पूण ही सोजमणी म्हाका मेळोंक ना म्हणून हांव म्हजें जिवीत जियेता आनी आतां म्हजें निसंतन जाता आनी हांव इफेन्नांत पावता. जेजून म्हजे आपले रोगात वारून पासून म्हजे पासत म्हाका ती सोजमणी ना म्हणून हांव देवस्पण करता धर्म करता पूण जें ताणें फारीकपण दिलें म्हजे पासत म्हाका सोजमणी ना म्हणून हांव एक भिकाऱ्याचें जिवीत एक अनबावडीचें जिवीत हांव जियेता. ज्या दिसा म्हाका सोजमणी मेवता तो म्हाका म्हजो आत्मो ताचो सारको करता जेजू सारको करता आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजी मनाची नडसुणी करूंक म्हाका दिता. आतां म्हजो आत्मो सगळ्यांक दिसता म्हजो भावार्थ सगळ्यांक दिसता हांव एक भावार्थीचें जिवीत जियेता एक जैतिमन जिवीत जियेता आनी आतां त्या जैतिमन जिविता वरवीं दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिता आनी तोक्ताक तसली फळां दिवंक पावता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. Amen. Thank you, Jesus. देखून भाव भयणीनो हांवें कालच्या बुधवार सांगलेले भशेन तेजून आनी एक बोपार घातलेली ती आमी वाचतले एका दिसान एका दिसान आमी आसतले त्या आदवेंताच्या दिसा. तो एक जो मॅनेजर म्हणटात तो एक साहेब म्हणटात तो भाशेन तो आतां एका पयशिल्या गांवांत वचपाचो आसा. तो आपल्या 3 चाकरांक घेवन तांगा आपयता. एकल्याक 5 टॅलंट दिता दुसऱ्यांक 2 टॅलंट दिता आनी तिसऱ्याक 1 टॅलंट दिता. सगळ्यांक 5 दिना सगळ्यांक 3 दिना सगळ्यांक 1 दिना एकल्याक दुसरे भाशेन दिता आपल्या अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी. आमच्या भाशेन कोणी म्हणटात ते अकॉर्डिंग टू आपल्या आपका इकमोतीनी no. आपल्या इकमोती according to his desire, according to his wish. According to his wish, no, brother. Not according to his wish, according to his ability. मनशाची एबिलिटी म्हणजे मनशाची कापस्तात. Okay. करेक्ट. मनशाची कापस्तात ताणें कितें केल्या पूण सगळ्यांक ताणें एक भाशेन करूंक ना. सामके रोबोट कहे मशीन कहे करूंक ना. एकल्याक 5 दिल्यात एकल्याक 2 दिल्यात एकल्याक 1 दिल्यात एकल्याक 10 दिल्यात एकल्याची कापस्तात दुसरी भाशेन केल्या कित्याक तो जावन आसा देव तो जावन आसा म्हणटा ते भाशेन The master. Master. दोन्ही. मास्टर तो होय तो मास्टर म्हणजे ताणें तो आमचो इज अ क्रिएटर. दोन्ही. रोचणार तो आमचो रोचणार. म्हणटच आमी ताका विचारूंक जायना तुवें ताका 5 कित्याक दिल्याय म्हाका इताक 2 दिल्यात म्हाका 10 दिल्यात ताका 2 दिल्यात तो इतलें काम करता कमी करता हांव इतलें करता आमच्यान करूंक जायना तें कित्याक तो जावन आसा आमचो तो जाणो कितें करता तें. पूण तो आतां जेन्ना रोचणार तो आपल्या 3 चाकरांक आपयता आनी एकल्याक आपल्या अपोस्तला प्रमाणे तो आतां एकल्याक 5 दिता एकल्याक 3 दिता 2 दिता आनी एकल्याक 1 दिता आनी त्या पयशिल्या गांवांत वेता. येतकूच तो आतां ताचो हिशोब घेता. ज्या मनशाक 5 टॅलंट दिले तो येता साहेबा म्हणटा तुवें म्हाका 5 टॅलंट दिले आनी आनीक 5 जोडले 10 केले. तो कितें म्हणटा शाबाश.
चाकरा हा ये मुझ्या चाकरा लहान वस्तूंनी तू इतनो विश्वासी रावलोय तुका हांव प्रमोशन दिता ये साश्टांचें सुख मुजे बरोबर भोग तूं आतां तेजे उपरांत ज्या मनशाक 2 टॅलेंट दिले तो येता तो म्हणटा साहेब तुवें म्हाका 2 दिले आनीक 2 जोडल्यात हांवें हे 4 हात बरें काम केलें तुवें म्हज्या चाकरा ल्हान वस्तूंनी तूं विश्वासी रावलोय ये आनी म्हजे बरोबर साश्टांचें सुख भोग देखीक कोण येता ज्या मनशाक एक दिलो तो एक दिलो तो एक दिलो तो सारकें न्ही आनी तो पुत्ता जेन्ना तुजो साहेब परतून येता आनी ताका सांगता तुका जाय फकत पीक जाय तूं जें हिजर घालिनाय बी घालिनाय तिजो तुका पीक जाय हांव तुका भिरांतीन आसलो तेंच्यान एक टॅलेंट गेल्लें हांवें तें पुरलें आनी आतां तूं विचारताय म्हणून हे तुवें दिलें हें घे परत त्या उपरांत तो साहेब कितें म्हणटा ताका खोट्या चाकरा हांवें तुका एक दिल्लो न्ही कित्याक तो बँकेन घालूंक ना कित्याक म्हाका ताजे इंट्रस्ट दिवंक ना कित्याक ताजो कितें फायदो दिवंक ना तो म्हणटा दुसऱ्यांक म्हणटा काड ताजो एक टॅलेंट आनी ज्या मनशा कडेन 10 हात ताका दी आनी ह्या चाकराक बांद आनी एका जाग्यार उडय ज्या जाग्यार ताजे कडकडटाल ताजे दार कडकड मीन्स देल बी वीपिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ खंयच्या जाग्यार वतलो ताका एमकोना म्हणटा जो कोण फळां दिना जो कोण कांयच काम करिना तो एक दीस देवा फुडें आसतलो म्हणटा साहेबा तुवें म्हजी सर्वंट केली हांव जाणा तूं आयलो खुर्सार हांवें कितले फाटी नातालांची परवे नेवऱ्यो केल्यो बरी क्रीप घातली क्रिसमस ट्री घातली स्टार घातले क्रिसमस कॅरल कॉम्पिटिशन केले स्टार कॉम्पिटिशन केले आनी केक कॉम्पिटिशन केले आनी क्रिसमस फादर सामको नेसलो सगळे पास्काचे परवे हांवें ते उपवासूय केलो बुधवारा दीस आनी निमाण्या शुक्रारा दीस आनी हांवें पुलीस घेवन मातसो तिजो इगोर्जेन हांव भोंवलो आनी हांवें खूब सर्वीस केली बरें हा आनी कितें केलें आनी कांय ना तुवें म्हाका सांगलें वच म्हूण इगोर पार्टी केली बरो सोरो केलो नातालांच्या दिसा बरो क्रिसमस नातालांचे नेवऱ्यो बिऱ्यो सगळें केलें आनी इतले वर्सां हांवें संवसारान क्रिस्तांव भाशेन हांव जियेलो ताचे भाशेन हांव मंदिरान वचोंक ना त्या टेंपलान वचोंक ना हांव गेलो इगोर्जेन तुवें कितें केलें आनी कितें केलें आनी कांय करूं ना मी सायको मी सायको चुकोंक नाय मू ना चुकोंक नाय तुका हांवें सांगता केन्नाच चुकोंक ना तेच तुका सद्दां एकूच न्हय 20 केले हांवें कोण 4-30 केले आनी जेन्ना हे गोंयच्या साहेबाचे फेस्त आसपाचें 3 तारखेक ताचे पयलीं नोवेनाय केली हांवें सगळी तिचोरी केलो आनी ताणें प्लास्टीक म्हणजे कितें हात दुखताले प्लास्टीक हात केलो आनी तिचोर भेटयलो तिचोर कोणें प्लास्टीक हात भेटयला कोणें कितें प्लास्टीक तिचोर मेवता व्हडल्या गोंय तें भेटयला कोणें हांगा कसले वस्तू आमी करता कसले ऑन भावार्थी सामके ऑन भावार्थी भाशेन आमी कितले आमकां उतराची सोजमणी हा म्हणून अजून पासून ऑन भावार्थी भाशेन आमी अजूनय भेटयता वस्तू पूण तो म्हणटालो तुका हें सगळें दिल्लें गोर्ज दिल्ली म्हणजे उतर दिल्लें तुवें उतर शिकयलें तुका सोजमणी दिली तुवें कोणाक दुसऱ्यांक सांगलें कित्याक ते पाद्री आहले न्ही तो ब्रादर आहलो न्ही तो एक ब्रादर आहलो येतालो बुधवारा दिसा गोव मारतालो चड व्हडले गोव मारतालो तो आहा आमकां कितें सांगपाची गरज आहा म्हणून कोणाक खबर सांगना कित्याक सांगपाची पाद्री आहले आमचे सांगपाक ते काय बरें काम करतात आनी तो ब्रादर येता बुधवाराचो येतालो तो व्हडलो गोव मारतालो तो सांगतालो कशें करून आमी ताजें आयकतालो
पण आम्ही कोणाक सांगूंक ना, आमची गोवायकी दिवंक ना, ही बरी खबर कोणाकूच सांगूंक ना, कित्याक आमकां लॉस दिसताली, आमकां लॉस दिसताली. तो कितें सांगतलो आमकां, म्हाकाय तुजी लॉस दिसता ह्या वेळार. भाव भयणीनो, हांव तुमकां हे फकाणां करून सांगता, पूण खरें म्हणल्यार जे तुमकां सांगता हे खरें आमी मनान धरीत जाल्यार आमी आयजतान हे उतरान आमी रिगून रावतले, उतर आमी पाळटले आनी हे उतर आमी दुसऱ्यांक सांगूंक पावतले. कितलो लोक हा ह्या संवसारान आजून पासून एक सुरवंडार ह्या संवसारान येयलो. आमी ताची परब करतले, नातालांची परब करतले थोड्या दिसांनी, पूण आजून पासून कितलो लोक हा आमच्या इग्रोज मातेन नातालांची परब करतले, क्रिसमस ट्री घालतले, कॅरल सिंगिंग करतले, सगळी कॉम्पिटिशनां करतले, पूण जे जेजून केला आनी तांची एक नोई रोसता जाल्यार ती सजमणी आजून पासून मेळोंक ना. भायर सोड, भितरल्यान इगोर देन तांकां सजमणी. पवित्र आत्मा म्हणल्यार कोण? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा तो देवनी तो आत्मा आजून पासून सजमणी ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी जी देवाचें उतर आयकता, आमी जी तयार जाला आमच्या आत्म्यान, आमी वसोंक जाय आमच्या पोदेरा कडेन, आमच्या दूदवाला कडेन, आमच्या साबजी कडेन, आमच्या निस्तेवाले आमकां विकतात ती, आमच्या शेजाऱ्यां कडेन, आमच्या फामिलीन वसोन ती खबर दिवंक जाय. पूण आमच्यो खबरो कसल्यो आसतात? अरे कसल्यो नेवऱ्यो केल्या, कितें तेलान नवें तेल येयलां आमकां बाजारान, तेलान भाजलें तें, भाजल्यान सगळें तें साफोला ऑयल आनी तें ऑयल घाल, कित्याक आतां कोलेस्ट्रॉल वाडला, मातशें दुसरें तेल घालात आनी बरें नेवऱ्यो भाजात. कसल्यो खबरो आमच्यो? तुमच्यो न्ही. तुमकां कित्याक सांगता? तुमी हांगा देवाचें उतर आयकात, तुमकां सांगिना. हें आतां कोण दुसरो येवंक ना तांकां आयकुपाक. पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा म्हाका उतराची सजमणी हांव भावार्थ व्हरून एक जैतिवंत जिवीत जियेता, म्हाका ही बरी खबर म्हज्या भितर दवरूंक जायना, म्हाका सगळ्यांकूच सांगूंक जाय. वय की ना? हांव विचारता, आमी सगळ्यांक सांगूंक नाका? सांगूंक जाय. फकत म्हजें तारण जालें जाल्यार हांव केन्नाच अशें काम करचो ना की हांव ती बरी खबर फुट्यार म्हज्या कडेन दवरचो. कित्याक जो कोण देवाचो पूत आनी देवाचें भुरगें जालां, देवाचीं भुरगीं जाल्यार ती बरी खबर आपणाकच दवरची ना, ती खबर दुसऱ्यांक सांगतलींच. आयज आमी आयकलां, म्हाका दिसता आयज फकत 2 वडी केल्यो हांवें, आनी तुका सांगलें आमी कितली वडी वाचल्या, आमी 11 वडी वाचल्या, म्हत्वाचो 11वो विस्वोर. पूण जुआं बातीस जो पोरगोट कोत्तालो देवाचें उतर, तयार करात, वाट तयार करात, जेजू येता, हांवें ताका पळयला, पवित्र आत्मा पळयला. कोणी नासतना वच म्हणटा, तूं येता तो तोच, आमी दुसऱ्यांची वाट पळोवंक. तुका एक प्रश्न विचारता म्हज्या भाव भयणीनो, तुज्या आपूण बायच्या भाव भयणीनो, जेजू येयलो 2000 वर्सां पयलीं येयलो, खुर्सार गेलो, रगत वारोयलें, तुका आनी म्हाका जेन्ना आमी ताचे भावार्थ दवरलो, ताणें आमकां एक नवी रचना केली. ताजो आत्मो आनी म्हजो आत्मो आनी तुमचो आत्मो एक जालो, आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या नातां बरी खबर ताची दुसऱ्यांक दिवंक जाता, लोकांक तयार करूंक जाता, आनी आमीच सदांकाल आमची तयारी करूंक जाता ते देवाच्या उतरा वरवीं. कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर तो आमकां बूक आनी ताण देवाच्या उतराची दिता, आनी जेन्ना आमकां तो बूक आनी ताण दिता आनी तो आमकां शिकयता, कित्याक पवित्र आत्म्याचें काम आमकां शिकोवपाक. तुका नाका प्रेगादोर नाका, आमकां पाद्री नाका, कित्याक आमचो गुरुजी जावन आसा पवित्र आत्मा. तुम्ही विश्वास दवरिना म्हजेर, हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता, पवित्र आत्मा कितें करता तो. जुआंचो 14वो विस्वोर बोड 26.
John chapter 14 verse 26 वाचूया. निम्न स्क्रिप्चर करूया. म्हाका दिसता 9 वरां जालीं काय पळय आनी थोडो वेळ हा. वो लास्ट स्क्रिप्चर घेवया. जुवाचो 14 विस्वोर वड 26 वाचूया. पूण बाप म्हजे नावी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. आमी हे देवाचें उतर जी 26वी वड आमी कितले पाटी या बुधवार दीस आमी शिकल्या होय की ना. म्हणटच पवित्र आत्म्याचें काम कितें आमकां शिकोवपाक आमकां कोणा कसल्याच प्रेगोजराची म्हजी गरज नाका कोणाक मनशाची गरज नाका. भाव भयणी तुम्ही जाणा हांव कितें करता तें हांव तुमकां देवाचें उतर फकत तें शेअर करता. हांव तुमकां शिकोवन दिना कित्याक शिकोवन दिवपाचो कोण जावन आसा शिकोवन दिवपाचें काम कोणाचें पवित्र आत्म्याचें. हांव म्हाका कितें शिकयलां तें तुमकां सांगता. म्हणून जेन्ना हांव तुमकां सांगता पवित्र आत्मो त्याच वेळार तुमकां शिकयता. तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी कालच्या बुधवारा दीस 2 म्हयन्या पयलीं आमी कितें शिकलां ते आमी जेन्ना आयकलां कोणा कडसून पूण ताजेर आमी नियाळ केला आनी खरेपणी आमी वेळ काडला आनी ते शिकलां आनी ते उतरां जे आमी आयकलां कोणा दुसऱ्या कडसून ते आमी आमचे भितरल्यान आमी ते घट दवरलां. आतां जेन्ना म्हाका गरज आसा ते पवित्र आत्मो म्हज्या मनांत हाडटलो ताजें काम तें. बाब भयणीनो म्हाका नोटबुकाचेर बरोवपाची सवय आसा जाल्यार बुकल्या भाशेन बरोवया पूण ते नोटबुकाचेर बरोवतोच दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा त्याच दिसा बायबल घेवन शिकून ते नोटबुकांतल्यान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान हाडपाक हांवें तो वावर करूंक जाय. ज्या दिसा म्हाका ताची गरज आसा पवित्र आत्म्याचें काम म्हज्या नोटबुकांतल्यान न्हय म्हज्या काळजांतल्यान म्हज्या मनांतल्यान ते भायर हाडपाक ताजें काम तें. पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता आनी जे म्हाका शिकयना आनी म्हाका जेन्ना गरज आसा ते म्हज्या मनान हाडटा आनी आतां म्हज्या मनाची नडसुणी करपाक तो म्हाका आदार करता. आतां म्हज्यान भावार्थान तें म्हज्यान आपणाक जाता सगळें जे जेजून घडलां तें आनी ते भाशेन म्हज्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आनी देखून जेजू जो म्हणटा लुकाचो 18:8 म्हणटा जेन्ना तो मनशाचो पूत परतून येतलो ताका ह्या संवसाराक भावार्थ दिसती पडटलो काय आनी तेन्ना आमच्या म्हणटला वय सायबा केन्ना ये तूं आयज ये आतांच ये हो भावार्थ तुमचे भितर हा. ह्या भावार्थान हांव चलतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलतां एक जैतिवंत जिवीत जियेतां. कित्याक तूं केन्नाय यो म्हाका मरपाची कसलीच भिरांत ना. तूं केन्नाय ये म्हाका कसलीच भिरांत ना कित्याक हांव जाणो की तूं तुजो मोग करताय म्हणून हांव तयार आहा तुजे पासून. आमेन. आमेन ब्रदर. आमी आयजतान तयारी फकत आदवेंताच्या वेळार आनी पास्कांच्या वेळार करपाची गरज ना. आमची सदांकाळ तयारी जावनी आमचो संबंध वाडत वचोनी आमच्या जेजू बरोबर ताच्या उतरा वरवीं ह्या संबंधा वरवीं आमच्या संबंधा वरवीं आमी वचोन ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आमेन. आमेन. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Rosaria. Thank you, brother, for the beautiful explanation of the word. Praise God. Praise God. Jesu karga. Jesu karga. Sister Rosaria. Sister. Good sister. मोगाला बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आमी तुका आर्गां दिनवास आनी वाखाणी दिता ह्या वेला खातीर आनी हांगा हाजीर आसतल्या भावां आनी भयणां पासत. ब्रदर विन्संटान आमकां जेजूच्या उतराची समजोणी दिल्या. आर्गां तुका जेजू
हे उतर आम्ही आयकलां ती आम्ही आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी दुसऱ्याक दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दी. आमी जेजूच्या उतराचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी दुबाव आमी पयस करूंक जाय. बापा, आमी हे मागणे कोत्ता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवीन. आमेन. Amen. Amen. Amen.